Utmik tășesc la chicul susu, Sântus cântus cu chimna iau vârcum tu ce hati. Berkat Yesus sengime lumcinie, beli betung Bapa suci semua amin ayah. Amin Bapa tuji wismeli persa, Git pavitra strania sakibu, Tuwe setai skul git lolo, Sembremung ayam buba. Berkat Yesus sengime lumcinie, beli betung Bapa tuji semua amin ayah. Utmik tășesc la chicul susu, Sântus cântus cu chimna iau vârcum tu ce hati. Berkat Yesus sengime lumcinie, beli betung Bapa tuji semua amin ayah. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, बाळक जेजूचेर पातयेवन बाबार तसो दिवो काळजांत पेटोवन रात आनी दीस आमकां सांबाळच्या देवाचेर अखंड बावार्थ दवरन या पुनशेताक आज आमी हांगासर आयल्या. फकत हांव ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार पुरो हांव बरी जातली. फकत हांव ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार पुरो हांव बरी जातली. कितें व्हरती बाबार्थाची उतरां त्या रक्तास्त्रावान पिडेन कश्टांच्या त्या स्त्रियेची. तस बाबार्थ तुज्या आनी म्हज्या काळजांत या घडी आसल्यार फकत सोम्यान बाळक जेजून आज म्हाका आपडल्यार पुरो हांव बरो जातलो, बरी जातली, म्हजें जीवन नवें जातलें. आज ह्या पुनशेतांत पाटी येतना हो भागवर्थ आमच्या काळजांत पेटोवया. सोम्याचेर पातयेवन आमी आयल्या. पातयेनी पोट जायना, देवाचेर दवरलेली पातयेनी केदींच पोट जायना. बाबा भयणीनो, ती तीर जाता. जेजू आज आमकां आपडटलो. ह्या बाबार्थान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवया. जेजूचें उतार आयकोवया. तें उतार आज आमकां आमच्या काळजाक आपली जय. आज जायतीं पिढी आसता आज हांगासर आयल्या. जायतीं जाणां आमी जिविताचे कश्ट, टेन्शन, कंत, बेजाराय, सोलवणी, समस्यांचो दाळो कण घेवन आयल्या. आज जेजूच्या पांयां तळी आमी उपसून दिवया. त्या सुसुम्यान सांगलें ताणें सर्व आमची पिडा आशिल्ल्या ताणें आपणाचेर घेतली. आमचे रोग ताणें आपणाचेर व्हावयले. बाबा भयणीनो, सोम्याक आमकांच आमी समर्प्या. ह्या घडये जावंक पुरो म्हज्या जिवितांतलो उणो बाबार्थ जायते फावटी म्हज्या ह्या कश्टांक कारण जाला. म्हजें पातक, हांवें केल्ल्यो चुकी, म्हजे ते असले वायट अवगुण आनी संवसारी लेखावरत्यो आशा आज म्हाका ह्या परिस्थितीक जर तर हाडनयल्यात. देवा कडेन आमी सक्कट कालते जावया आनी बोगसाने मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडाक विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोगड अपराध. ह्या पसत घेवन सदां संवकार मुगे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव
आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सर्व बळिश्ठ देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आमचे कश्ट आपणाचेर घेवन कश्टाचे महत्व आमकां उगडोवन दाखयले. पिडेन कश्ट दिल्या पूण आज तुजेर पातयेवन भावार्थान हांगासर आयलेल्या या आमच्या भावां भयणी खातीर प्रत्येक तरान पिडेस्त भावां भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखीत आनी पिडेंती आपूण सुभागी म्हूण वळखून जेजू बराबर संवसाराच्या सोडवणे खातीर सोसणिकायेन आनी मोगान आनी आपले कश्ट भेटोवंक तांकां तुजी कृपा दी. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. आयक इस्रायला, सरेस्पोर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान
सगळ्या तुझ्या सक्तीन सरस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुझ्या काळजान कंसोवन दवर. तुझ्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तू घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोन आसतना, तू न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुझ्या हाताक एक कुणा कशी बांद आनी तुझ्या कपालाचेर एक श्रृंगार कसो उमकळाय. तुझ्या घरच्या दरवतांचेर आनी शाराच्या दरवट्याचेर ती बरोवन घाल. देवाचे उतार हे. सोम्याक दिन वासुया तो बोरो मोग अपरिमिताचो कोरो. सोम्याक दिन वासुया तो बोरो मोग अपरिमिताचो कोरो. देवा म्हज्या राया हांव वाकणटा, तुज्या नांवाची स्तुती करता सदांकाल आनी ससना. दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता, तुझे नांव वाकणटा सदांकाल आनी ससना. सोम्याक दिन वासुया तो बोरो मोग अपरिमिताचो कोरो. सर्वेस्पोर दयाळ आनी कातुळदार, रागार जावन सोकास माया मोगान भरलोलो. सर्वेस्पोर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रसनांचेर आसा ताची दया. सोम्याक दिन वासुया तो बोरो मोग अपरिमिताचो कोरो. सोम्याक दिन वासुया तो बोरो मोग अपरिमिताचो कोरो. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. सुमेस धर्मदूतांची शिकवण ऐकूनच्यान भावपणाच्या एकतरान उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्या तिरासनेन आपलो वेळ करचिताली. धर्मदूता मारिफात सबार असर्या आनी कुणा जातल्यो देखून सुमेस तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्वीकार केली, सगळी एकवटान जियेताली आनी आपआपले खासगी अस्तवदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक ऐवाज म्हणून दवरताली आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे सुमेस्त मोदें वांटून घेताली. हर एक दीस एक मनान देवळांत ती सांगता मेळटाली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जाताली. काळजाच्या संतोषान आनी सदैवपणान देवाक होगळाप दिवन जेवताली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली आनी जांकां बाचवी जोडूंक आपयल्यान तांकां वेळान भरती करून दिसान दीस सोमी तांचो सांको
सडीतलो. देवाचे उतार हे देवाचे बडुपकार. दये करून उभी राहूया. Alleluia, service purace jai. Alleluia, service purace, service purace jai, service purace jai, service purace jai jai. Hulai somya am ai kata, bukan kazan zagung berta, bukan tuje, zaham tuje, sasnik jivitim je. Bukan tuje, zaham tuje, sasnik jivitim je. Alleluia, service purace jai. Alleluia, service purace, service purace jai, service purace jai, service purace jai jai. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत ताणे आपल्या शिसां लागीं म्हळें, देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें हासो लेकावर तो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय गे. पळया ते कावळे, ते ओंपिनात, ते लोविनात, तांकां तुपी वा कोठारां नात, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी त्या सुकण्या प्रास कितल्या की उत्तीम न्हय गे. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकात. तर इतली चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशांत कित्याक तुमी चिंता करची. ती काट फुलां कशी वाडटात पळया. ती गोळानात वा सूत वळीनात, तरी पूण सालमांव राय पर्यंत सगळ्या ताच्या वैभवांत तांतल्या एका फुला सारको नेसल्लो ना. आज आसा फाल्यां रान्नींत आसता तें शेतांतल्यान तण सयत देव हे परी नेसयता. आनीक कितल्या वर्त्या मापान तुमकां तो नेसोवचो ना. हे उण्या भावार्थाचे न्हू. देखून कितें खावचें कितें पिवचें म्हूण लेकावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका. अनभावार्थी ह्यो वस्तू सोदतात, पूण ह्या सर वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हूण तुमचो बाप जाणा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज, हाचे सोवें हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता.
बाळोक जेजू थंय मोगाच्या भावां भयणीनो काल सकाळी सुमार इतल्या वेळारच हांव म्हज्या दफ्तरांत बसून आसलो. एक मानेस्त म्हजे लागीं आयलो आनी उलोवंक लागलो. एक संगत ताणें सांगले, फादर ती यात्त विशांत आयच्या पेस्ता विशांत उलयता आसतना तो म्हणा लागलो, फादर थोड्या तेंपा आदीं हांव आस्पत्रेंत आसलो आनी हांव पाटी येतलो म्हूण चिंतून हांव इतलो अस्वस्थ जाल्लो. म्हजे हार्ट बीट आनी सगळे ऑलमोस्ट राव उरले. सगळ्यांनी हांव मरता म्हूण चिंतलें आनी हांव म्हाका कांयच गोत्तो ना. ताका हाली मागणें करचें एक मात्र म्हाका आयकतालें. म्हजे दोळे धांपुल्ले, म्हजे हात पांय हालनातले, केवल मागणें करचें मात्र म्हाका आयकतालें. सकाळां म्हजे बसत मागतलीं पदरापर्यंत येवन, ते मात्र म्हाका उडास आसा. आनी हांव देवाचेर पातयेन आसली. हांव बरो जालो. हांव तिशेन वचोन इशीन आयलो. आनी एक थोड्या तेंपा आदीं, थोड्या म्हयन्या आदीं आमच्या फिरगजेचें एक चली आस्पत्रेंत एडमीट जाल्ली. आनी ह्या वेळार मस्त सिरियस. डॉक्टरान सांगलें ही केस जायना, किडनी फेल जाल्या सकड युजलेस, तुमची तयारी करा. घरच्यांनी म्हाका आपूण व्हेलें वेनलॉक अत्तावर KMCक आनी लास्ट एनॉयंटींग दिलें, मागणें गेलें, सगळ्यांनी मागयलें मस्त कडेन. घरचो बापूय त्या चलयेचो म्हणा लागलो, फादर हांवें सगळें देवाक सोडलां, ताका गोत्त आसा, ताजी खुशी जावं दी, दुसऱ्यांक कांय ना. तितल्यान तो म्हणा लागलो, सगळें देवाचेर सोडलें, पातयेला देवान सोडून घालूंक ना. जायना म्हणलें दाक्तेरान, जायना म्हणलें ह्या चलयेक देवान बरी भलायकी दिली. आतां घरा आयला आस्पत्रेंत बरें आसा. भावा भयणी, भावार्थ कितें म्हणलें ते अनुभव केल्ल्याक मात्र गोत्तो. जो कोण देवाचेर अखंड पातयेता, देवाचेर विश्वास दवरता, त्या मनशाक भावार्थ केदींग सोण घालिना, भावार्थ पोट जायना. सातमांताचें मागणें म्हणटाना आमी म्हणटा ती अपुर्बाचें मागणें. तूं सतेवून देव तूं पटयनाय आनी पटवून पडनाय. भावार्थ म्हळ्यार देवाचेर आमी अखंड पातयेवचें आनी तो देव आमकां फुटी मारिना. तो देव आमकां कितें जाय, कितें गरजेचें तो करता. आजकाल भावा भयणीनो, सबार पोवटी आयच्या परिस्थितींत भावार्थाक सवालां उबीं जातात. थोडी घडीत आमचे बोंतुनी घडतना एक सवाल आमच्या दोळ्यां मुखार उबें जाता. देव आमचो मोग करता गे, देव म्हाका राखता गे, देव म्हाका सांबाळटा गे. फाटल्या डिसेंबराच्या हप्त्यांत, 11च्या हप्त्यांत थोडी एक्सिडेंटां जाल्लीं. थोड्यांक गोत्ता संपुरो शहरांतल्यांक. धीरज म्हणलो एकलो तरणाटो कासिया पिरगजेचो, केलाराय पिरगजेची एग्नेस म्हणलेली ती पदा अनिलाची आवय अवघडान दंतरतना. आनी आमच्या पिरगजेन ते दोग जण हेरान आनी विलियम म्हणले दोग थंय तण्णीर बावी बीचार अंतरतना. असल्या वेळार देव कितें ह्या घडोवंक सोडटा, कित्याक हें अशें जाता, असलीं भावार्थ जीं सवालां भावार्थ विरोध आमच्या दोळ्यां मुखार उबीं जातात. देव अशें करूंक सोडता गे. भावा भयणी, भावार्थ कितें जाप दिता ह्या सवालाक, हें आज हांवें आनी तुमी आज चिंतूंक जाय. देवाचें उतर ह्या संगतींत म्हजी आनी तुमची मोत उजवाडायता. भावार्थी मनशाक
देवचो आरंभ, देवचो जीवित आणि देवचो अंत स्पष्ट समजून घेऊया. भावार्थी मनशाक देवचो आरंभ, देवचो जीवित आणि देवचो अंत. जीवित कोणात आयिल्ले? देवात न्ही. मनीस हा चिंता जावं पुरो आपण क्लोनिंग करणं या कितेंय करणं, जीव ही सृष्टी करता, जीव कण सृष्टी करता. पण भावा भयणीनो, मनशान कितें केलें तरी मनशा जीवाचेर खंयच्याच मनशाक नियंत्रण ना, हें देवाक मात्र. हर एक जीव देवातावन येता, हर एक जीव देवातावन पोशी जाता, हर एक जीव या संवसारांत देवातय तो वेता. हें स्पश्ट. खंयच्याच मनशाक जल्माचेर नियंत्रण ना, मरणाचेर नियंत्रण ना. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आणि 6 सांगता, आमच्याच सारख्या सो आणि सुरपाय सो करून रोसोया. अध्याय 2 वाक्य 7 सांगता, देवान आपलो श्वास मनशाचेर सोडलो, मातयेचो केल्ल्या मनशाचेर, आणि तो जिवी मनीस ज्या प्राणी जालो. तर मनशाक देवान जीव दिलो आणि तो जीव मनशांत देवांत ताणें सृष्टी केलो, सृष्टी जालो. तर भावा भयणी, आज भावार ताबिरोसो एक सवाल येताना तुवें चिंतीत जाय. देव जावन आसा, जीव आसो दातार. या संवसारांत त्या देवान आमकां भलायकी दिवची, त्या देवान आमकां जिवीत दिवचें. कोणे जल्माचे, कोणे मोराचे, ही देवाची खुशी, तुजी आनी म्हजी खुशी न्ही. आमी जल्मताना विसार नेवंक ना, आनी हांव चिंता तुमी कोणी जल्मताना विसार नेवंक ना, कोणी आमी एडवान्स बुकींग करूंक ना. बगार त्या देवान खुशी वेली आनी हांव आनी तुमी ह्या संवसारांत जल्मल्या. जेरेम्या प्रवादीच्या उतरांनी देव सांगता, तुज्या आवयच्या गर्भांत जल्मोच्या आदी हांवें तुका विंचून काडलो, हांवें तुका नांवान आपयलो. आवयच्या गर्भांत जल्मोच्या आदी म्हळ्यार तुजें भविष्य देवान सृष्टी केलां. तर तुजें जिवीत देवाच्या हातांत आसा आनी त्याच उद्देश खातीर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पावल सांगता, अध्याय 1 वाक्य 3, देव जावन आसा आमच्या जिविताचो आरंभ आनी उगम. ताचे तावन ताणें आमकां जिवीत दिलां आनी ह्या संवसारांत हांवें देवा सारको जावन एक दीस देवात हांवें पाटी पावो जाय, ही जावन आसा देवाची इच्छा आनी योजन. भावा भयणी, कितलें अपुर्बाय ह्या हांवें आनी तुवें समजलें जाल्यार संवसारांत भावार्थांत दंडळच्या त्या घडये, भावार्थांत आमी अस्कल जावचे ते घडये, हे आमी उडास दवरलें जाल्यार म्हजें जिवीत देवात हांव आयिल्लें, म्हजें जिवीत देवा खातीर हांव जियेता आनी म्हज्या देवात हांव फाटीं वचोंक आसा, इतलें हांवें चिंतलें जाल्यार म्हज्या भावार्थाक सवाल येवंक साध्य आसा गे. भावार्थी मनशाचें जिवन देवा संगी जियोवचें जिवन. हाचे पयलें वासाप आमी आयकलें, अपुर्बाचें उतार. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. भावार्थी मनशाच्या जिवितांत भावा भयणीनो, सगळें देवोत्सव, सगळें तुजें मन देवाक, सगळें तुजें काळीज देवाक, सगळें तुजें जिवीत देवाक सुतें. देखो न्हू, भावार्थी मनशाच्या जिवितांत जिवितांती देव, काळजांती देव, उपरांत ताच्या उतरांती देव, मनांती देव, वावरांती देव, मागण्यांती देव, करण्यांती देव. सगळें मनीस कोणा खातीर जियेता? देवा खातीर जियेता. भावार्थी मनीस देवा खातीर जियेता, आपणा खातीर न्ही. जो मनीस आपणा खातीर जियेता त्या मनशाक मात्र देवा हें कितें घडता, देवा हें कित्याक अशें जाता. आपणा खातीर जियेतल्या मनशाक, देवा खातीर जियेतल्या मनशाक बिलकुल हें सवाल उबें जायना. भावार्थी मनशाच्या जिवितांत भावा भयणीनो, ताचें जिवीत आचरण, जिविताचें आचरण देव जावन आसा. हाचें दुसरें वाचप आमकां हे विशयान स्पश्ट सांगता. सुरविल्या क्रिस्तांवांक तांचें जिवीत भावार्थाचें आचरण पळया. भावार्थी मनीस कशें जियेताले, तांकां एकामेका थंय ताणें देवाक पळयलें,
सुरविल्या क्रिस्तावांक आपणाचे म्हूण कितेंय नातले आमचे आमी हे आस्तवदीक आमची पयशे आमचे खाण जेवण आमचे पळय आमी सकड आमी देखून ते कितें करताले आपणा लागीं आसले वांटून खाण घेताले एकामेकाच्या गरजा पळयताले एकामेका बुजयताले एकामेका खातीर मागताले एकामेका खातीर समजताले मोठांचे काळी ते रां पिशान चिंतताले देखून थंय भावार्थी मनशाचें जिविताचें आचरण जावन आसा मनशान देवा खातीर आनी हेरां खातीर जियोवचें देखून तांकां हेरांचो कोंतुस्को देखून सांत पावलो बाबा भयणीनो ह्याच खातीर म्हणटा हांव जियेता जाल्यार क्रिस्ता खातीर आनी मरता जाल्यार हांव क्रिस्ता खातीर आमचें जिवीत सगळें देवा खातीर आनी हेरां खातीर तिसरें भाव भयणीनो भावार्थी मनशाच्या जिविताचो अंतिम शेवट जावन आसा देव उत्सव देखून आयचे देवाचे उतार सांगता सदां तुमी देवाचे राज आनी ताची खुशी सदां तुमी पयशे आस्तवदीक म्हणना सदां तुमी बरें एक जागो सदां तुमी ह्या संवसारांत व्हडलें स्थान सदां तुमी बऱ्या नांवाक आनी मोरया ना देवाचे उतर सांगता सदां तुमी देवाची खुशी आनी ताचे राज सगळें तुमकां मेळटलें देवाचे राज आनी ताची खुशी करची हें जावन आसा खरें भावार्थी जिवीत अस जाल्यार मनशांक संवसारांत खंत ना तो मनीस फाल्यां कितें जेवचें आज कितें जेवचें आज कितें न्हेसचें फाल्यां कितें न्हेसचें आज कार्मेलगुड्या येताना आज हें कापाड न्हेसलें फाल्यां खंयचें कापाड पोरवां खंयचें ना खंत ना टेन्शन ना फाल्यां कितें जेवचें खावचें हें सगळें देव दिता पळया ते कावळे ते गोळटात गे ते वमतात गे तांकां कोटान आसात गे देव तांकां पोशिना गे जर तर ह्या तोटांतली इतली सोबीत बोलां देवाच्या हातून इतली सोबीत जातात आमी निश्ची मुस्तायकी पर्यंत इतली सोबीत आमकां घालूंक जायना देव हें करता जाल्यार भावा भयणी मुनीस जावनच्या तुका सृश्टीचे कुरो जावनच्या तुका देव उणें करता गे देव तुज्या जिवितांत कांय ना म्हणटा गे देव तुज्या विशयान चिंतिना गे तर कित्याक तुवें खंत करची कित्याक तुवें टेन्शन करचें कित्याक तुवें ह्या संवसारा विशयांत लेखावतें चिंतचें फाल्यांचें परवांचें चिंतून तुजी मोत पाड करची तुवें मागण्या भेटोवचो वेळ संवसारा खातीर भेटोवचो तुज्या बायले खातीर तुज्या घोवा खातीर कुटुंबा खातीर मोगाच्या खातीर इल्लो वेळ दिवचो संवसाराच्या वस्तू खातीर कित्याक तुवें विबाड करचो तुजो देव तुका पोसता जाल्यार तुजो देव तुजी जतन घेता जाल्यार बाबा भयणीन हें भावार्थी जिवीत जशें अब्राहम पळया देवाचेर पातयेलो संपूर्ण भावार्थ ताणें देवाचेर दवरलो आनी देवाचेर विश्वास दवरलो जोब पात्रियार्क म्हणालो कितें देवान दिल्लें देवान वेलें म्हाका कितें उरलें म्हळें ताणें ना देवान दिल्लें देवान वेलें ताका जावं महिमा अपुर्बाची उतरां जेरेम्या प्रवादी देवान कितें दिलां म्हज्या वांट्याक कश्ट ओके हे म्हजें देवान दिल्लें म्हळें काण गेलें ताणें सगळें जेजूस भावा भयणीनो वर्ती देख आमकां कितें म्हणालो मोळ्यान मागतना बापा तुवें कितलें म्हजो मोग केलाय तुवें म्हजो मोग केलाय गे कित्याक अशें केलें म्हणटा की सवाल ना कितें आयलें बापा म्हजी खुशी न्हय बागार तुजी खुशी जावं बाबा भयणीनो हो भावार्थी मनशाचें जिवीत देवाचेर आमी हुंदून जियोवचें हें आमचें जिवन आमी असली जिणी जियेल्या वेळा मात्र आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी जाता क्रिस्ता सारके जाता आनी क्रिस्ताचे जळटे दिवे हेरांक आमी धैर्य दिवचे तसले जाता आज आमी सबारदना पिडेस्तां आयल्या हे घडीभर बाबा भयणीनो आमच्या जिविताची पिडा आशिल्ल्या देवाक भेटुया आमी सवाल विचारना जावं पुरो देवा ही पिडा कित्याक दिल्या तुवें म्हाका ह्या पिढे उरवी हांव इतले कश्ट जाता तूं म्हजो मोग करिना गे बाबा भयणीनो पिडा शिडा देवान तुका दिल्ली शिक्षाय न्ही पिडा जावन शिडा जावन आसा देवान आमकां दिल्लें सोडवण्याचें अपुर्बायेचें हातीर देवाच्या मोगाच्या हातीर केन्ना तुका पिडा शिडा येता तुज्या देवाचेर तोंदोन जियेताय तुज्या देवाचो तूं मोग करताय देवाक तूं लागीं जाताय देखून कितें हांवें म्हणयेत बापा म्हजी खुशी न्हय बागार तुजी खुशी पुरपुरचें न्हय बागार बापा म्हजी खुशी न्हय बागार तुजी खुशी दुसरें भाव भयणीनो माग आज आमी भावार्थान मागया देवा कडेन आमची पिडा शिडा देवाक आमी भेटोवया भावार्थी मनशाक
आमची बीड आशिरा गुण जाता म्हळ्यार देवाचेर कंठ फाती येयल्या वेळार आमकां सकट बरें जाता, धैर्य मेळटा, भलायकी मेळटा. भावार्थी मनशे मनीस पळय आमी 2-3 घडीत हांव आखेर करच्या आदीं तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता पवित्र पुस्तकांतली. सिनागोगाचो अधिकारी जेजू लागीं गेलो आनी म्हणूंक लागलो, सोम्या म्हज्या धुवेन आत्तां प्राण केलो, तुवें येजय आनी तुवें हात दवरीजय, म्हजी जीव जातली. पळया भावार्थ तसो, तुवें आयल्यार पुरो सोम्या, आपडल्यार पुरो ती बरी जातली. मातेवाचो वांजेल 9:20 रक्तांतरान पिडेन कश्टांची हांवें ओड सांगले बरी. फकत तेज्या आंग वस्तू आपटीन जाल्यार पुरो हांव बरी जातली. मातेवाचो वांजेल अध्याय 9:20 आमी पळयता. दाविदाच्या पुता आमची काकूट मुखार म्हणा लागले 2 कुरडे. जेजू कितें म्हणटा, हा म्हाका हें करूं सामर्थ्य आसा म्हण तुमी 5-7 मानतात गे, होय म्हणाले ते, तर तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. मातेवाचो वांजेल अध्याय 8:2 खोडकार सांगता, सोम्या सायबा तुवें मौन केल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. भावा भयणी हस्ती घडयता साबार आसात, एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमची बिडाशिरा देवाक भेटून दिवया. भावार्थी मनीस आमी सगळे सोम्याचेर आमी ह्या घडये सोडया. आमचे कश्ट, आमची कंत, आमची दुखो, आमची बेजाराय सगळे जेजूक आमी समर्पया. जेजू आमकां आपडटलो आनी जेजू आमकां बरो करतलो. आमचो भावार्थ चड आनी चड आमकां धैर्याचें जीवन जियोवच्याक आज ह्या पुणशेतांतून भायर येता आसतना तो बाळक जेजू त्या भावार्थान आमकां आनीक चड आनी चड गर्द करतलो. सक्कड आमी उबे रावया, आमची प्रार्थना आमी देवाक भेटोवया. ह्या घडये हांगा ही भावार्थाची प्रार्थना चलता आसतना तुमी सक्कड तुमच्या गरजां पासत मागा, तुमच्यो गरजो उडास करा. जेजू ह्या घडये तुमचे संगत आसा, तो तुमचे मागणें आयकता. देखून विश्वासानी प्रार्थना आमी तेचे मुखार दवरया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणें आयक. सर्गेच्या बापा, आमच्या पाप साहेबान सर गवळ्यांनी आणि पवित्र सभेच्या हेर मुखेल्यांनी खरो भावार्थ सांबाळून आणि आपली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळून पवित्र सभेक भावार्थाचे वाटेन सोमकोंक वाट दाखयचे आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शतमानोत्तर रुपयाळ वर्स व्हडा दाबाज आनी संभ्रमच्या आमच्या मंगळूर दिवसाच्या हर एका भावार्थ्याक आपली जळची भावार्थाची दिवटांनी उखलून धर. उतरान आनी खरणे तुका साक्ष दिवंक तुजो आदार दी. तशेंच अख्ख्या दिवसाचेर तुजी धराळ आशिर्वाद वत म्हूण आमी मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. तुझे आपण स्वीकार कर. आपल्या समर्पित जिणेद्वारे तुजो लागशिल्ल्यान पाटलाव करच्या चड धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांचे जिवीत भावार्थाची आनी बोरवशाची एक निशाणी जावं दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे फेस्त व्हडा दाबाजान आचरण करूंक आदार दिल्ल्या चड दानीचेर तुजी बेसांव वत. तांच्या जिवितांत सुख संतोष दादोसकाय तांकां लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक हांगासर येवच्या सर भक्तिकाचेर तुजो कृपेचो शिवर पडोवन दी. अशें भावार्था जिवे क्रिस्ताचे दिवे जावन सदांच उरोवंक तांकां फावो जावन दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गेच्या बापा, ही आमची प्रार्थना आमी तुका समर्पिता. आज आतां उंडो आनी वायन आमी भेटयता आसतना हांगासर आसल्या सक्कड पिडेस्त भावा भयणीचे कश्ट, पिडाशिरा, दूख, कंत, बेजाराय कितें आज हांगासर तुज्या पांया तळी वोन नेल्यांत हे सगळे आमी तुका भेटून दिता. जशें तो उंडो आनी वायन तुजी कूड आनी रग जावन तूं बदलताय, तांकां बऱ्या भलायकेन बदलो न्हू भावार्थान तीर करून आमकां धाड. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. Jesus.
stirusnara Mitei tamamkan stuka Servis purati nyatara Begitu pun diangkat Servis purati stirusnara Mitei tamamkan stuka Servis purati nyatara Begitu pun diangkat मुझा बाबा बहिणीनो मुझा आणि तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असले जाव म्हण मागत तुमच्या बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नका पवित्रतेच्या आदरात सर्वेस पोर मानून घे भोव दयाळ बाप्पा आमच्या जिवितांत एक घडी तू आमकां चलयताय भलायकी आनी पिडा या तुझ्या हातांत आसात या बलिदानान जेजूच्या कश्टा मरणा बराबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावां भयणीची प्रत्येक तरान तांचे कश्टात दुखी आमी तुका भेटयता जसो तांच्या पिडेक लागून आमच्या राखांत येयलो तसो तांकां मेळलेल्या भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीठी सर्वेस्पुरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वरशी आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधर आणि ससनाच्या देवा सर्व कळे आणि सरते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे दिन वासण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी आमी तुका दिन वासांव जाल्यार हे आमकां तुजें आनी एक देणे आमच्या दिन वासण्याच्या प्रार्थनान तुजी बोडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी सर्गीचो सगळो दळबा तुजी तोर महिमा वाकणटा तांचे संगती आमचे ताळे मिळून आनंदान आमी तुजी स्तोती गायता बापा करोस तुम पवित्र आणि तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली
आनी मुळें. तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरवतलें. हे म्हज्या उडासाक करा. बावर तसो गोड परगटोया. Jesu melo, Jesu jiwan sara, Jesu nyokya mituru. Jesu melo, Jesu jiwan sara, Jesu nyokya mituru. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणाचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. बेनेडिक्ट 16 आमच्या घेवन बापा, लुईस पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमगंत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पर जळीत म्हाका म्हण पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तुजी दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिय देवाच्या माये संगती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व कळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदरा जेजून आमकां मागोवंक शिकयला. ह्या मागण्यांत आमचो भावार्थ आमी बापा थंय दृढ उसारता. आमच्या बापा कितें आमकां गरज आसा सगळें तो जाणा. त्याच भावार्थान आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट सगळे या बापाच्या पांय तडीन दवरून जेजून शिकयल्या उतरांनी ताका उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र सांग, तुझे राज संपय, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सोंपलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां तूं दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशान हातरेकतल्यांक आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली, सर पिडेशिणेंतली, सर्व कश्टांतली, सर्व अनवरांतली आमकां तूं वाटाय. महिमा जी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना कर. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. एकामेका आमी शांती वांटून घेवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती.
हो जावन असो जेजू कुरड्यांक तुमच्या भावार्थाप्रमाणे जावं म्हणलो तो हो जावन आसा जेजू भावार्थान ताजे सर्शीन गेल्ल्या हर एकल्या गुण केल्लो तो शेळयेच्या जेवणान भाग घेवन आज आमचोय भावार्थ उसारन ताचे ती भलायकी जोडूंक आपयलेली आमी जावन आसा सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचो पवित्र वेळ हो कसलीच गर्दी करिनासतना कुमगार भक्तीन स्वीकार करूंक हांव उलो दितां. आमचे वॉलंटियर्स आसात वॉलंटियर्सांनी मुखार येवचें आनी हर एका कुमगार दिवच्या ह्या जागाक तांच्या ब्लॉकाक आपण वचचें. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯ. ಈ ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जीवितासु भूस्वार संसारासु सोमी जेसु भूसो दैविकानां भूसो अग्निकां भागोसो एकमात्रासु भूसो Jesus.
बाळोक जेजूच्या मोगाच्या भक्तिकानो आज ह्या फेस्ता संदर्भी तुमकां सोमेस्तांक बाळोक जेजूचे भरपूर आशिर्वादां मागता. ह्या फेस्ताचे उल्हास हांव पटयतां. तशेंच बाळोक जेजू तुमच्या पिडेंत तुमच्या कश्टांत ताची भरपूर आशिर्वादां गावन भलायकी बेसांवांनी तुमकां बरोवन दी म्हणून आमचें कार्मेलीतांचें आनी हांगा जमलेल्या समेस्त याजकांचें ब्रदर्सांचें मागणें. आज हे मिसाचें बलिदान भेटयल्लो आनी प्रसंग दिल्लो याजक बाप अँड्रू प्रस्तुत बोंदेल फुरगोचचो विकार बाप अँड्रू तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत बाळोक जेजूचें आशिर्वादां मागता. आतांच्या मिसाच्या अकरेक तुमकां बाळोक जेजूचें हें ल्हान पिंतूर वांटतात तें तुमी उगडासाची खाणीक म्हणून स्विकार करचें. आतां निमाणें आशिर्वाद जाल्लेंच पिडेस्तां खातीर प्रत्येक मागणें आसतलें आनी त्या मागण्या फादर अँड्रू चलोवन व्हरतलो. प्रत्येक रितीन पिडेस्तां खातीर हें मागणें आनी तें मागणें जाल्लेंच दया करून तुमी इगर्जेन रावचें न्हय. आनी एक मीस आसता 11:30 वरार त्या मिसाक येवच्या लोकांक वाट करून दिवची आनी जागो करून दिवचो. कोणाक बाळोक जेजूच्या अजेपावंत इमाजीचो उमगणूंक जाय ती माज भायर दवरल्या ही न्हय भायर दवरल्या ताका देखून हांगा कोणी अडचणी करून रावचें न्हय. भायर म्हज्या दाव्या काशच्या त्या आंगणांत बाळोक जेजूची इमाज दवरल्या थंय तुमी बाळोक जेजूचो उमो घेवंक संदर्भ साध्य आसा. कोणाक नामान बाळोक जेजू पत्राक वर्गणी दिवंक आसा तांणी थंय दिवेत. मिसां दिवंक आसा ती स्टॉलांनी दिवेत. दया करून वाहन आसलेल्यानी वॉलंटियर्सांची सुदारची जाय म्हणून विनंती करता. 12:30 वरांचेर हांगासर सगळ्या ग्राउंडाचेर चेअर्स कदेलां घालूंक आसात. तुमच्या पैकी कोणाक 12:30 वरांसर रावंक जाता तर वॉलंटियर्स ही दया करून स्वयंसेवक जावन तुमी आमकां कुमो करून ही सगळीं चेअरां घालूंक जायतीं चेअरां घालूंक सगळ्या ग्राउंडार ताका देखून कोणाक रावंक मन आसा तांणी 12:30 वरां रावचें आनी आमी चेअरां घालता आनी कदेलां घालता आसतना आमकां कुमो करची. आतां आज नोवेन ना बगार अर्घ मागणें त्या देखून दया करून उबी रावा. ए बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजेपांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळणातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. प्रार्थुया. खनवळ्या बापा पिडे शिडे वेळार तूं सामसो तीर आसरू ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत असलेल्या आमच्या भावां भयणींक तुज्या मोगाचें बोळ दाखय आनी तुज्या ससायन बरी जावन तुज्या भावार तेंच्या जम्यान ती तुका वाकणूक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो एक घडी भर आतां सोम्याचो दैवीक स्पर्श आमी जोडया. आमचे दोळे दांप्या सक्कड या घडये आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट देवाक आमी समर्पया. भावार्थ जेजू ते पातयेया जेजू ते पातयेया. स्वामी जेजू क्रिस्त या घडये तुमच्या सांगाता आसा. तुमच्या काळजांत आयला. हर एकल्याच्या काळजांत या घडये जेजू वस्ती करून आसा. ताचो दैवीक स्पर्श या घडी आमकां मेळटा. या घडये तुमच्या मतींत उडास करते घडीत त्या रक्तास्रावान पिडेन कश्टां त्या स्त्रियेचें कितल्या आशेन ती आयली जेजू कडेन. कितले तिचे दूख कितल्या दिसांचे तुजी कनपेजार आयतीची जायतीं वखदां तिणें काण गेल्लीं. जायतो पयसो दाक्तेरांक घाल्लो कांयच बरें पडना. फकत निराशा निराशा खाळोक सोलवणी दूख कांयच ना तिच्या वाट्याक दुसरें. कोण म्हाका बरें करीत
कोण म्हाका सुटका दीत केदळा देवा हे म्हजे कश्ट आखेर जायत म्हणले ती कश्ट आनी दूख आनी काण घेवन ती जेजू चडशे आयली कोणे गे तिका सांगले जेजू गुण करता जेजू गुण करता बाबा भयणी ह्या कडये वो बाबार्थ तुज्या काळजांत जिवो कर सोम्याचेर त्या स्त्रीये बरी विश्वासी जा जेजू तुका आपडता ह्या घडये तुजी पिडा गुण करची सगत जेजूक आसा तुझ्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट निवारची सगत आसा साबार तेमतून तू कष्टालाय या कष्टालाय आज जेजू तुका आपडतलो सोम्या थंय तुझे सगळे कश्ट जातले या सोम्यान म्हणली उतरां तुजे खातीर उडास कर हे या तुमी कश्ट केला आनी वजान वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो म्हजे चडशे या तुमचे कश्ट म्हज्या पांयां तोडी हाडा बेसांतोर जाय नाकात निराश जाय नाकात बेजार करी नाकात टेन्शन करनाकात म्हजे चडशे हे या बाबा भयणी ह्या घडये सगळे आमचे कश्ट जेजूक आमी समर्पया ह्या घडये तुमचे दोळे तांपून जेजू कडेन मागा ह्या घडये हांव तुमचेर मागणें करतलो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या घडये तुमचेर हात उबारतलो ह्या घडये सोम्या तावन वाळटले ताचे पवित्र आमलेख रागात तुमचेर 2000 वर्सां आदी कुर्सार तावन वाळिल्ले ते रक्ताचे तेंबे जे तेंब्यांनी आसली सगत मनशांक गुण करची मनशांची पिडा शिरा कान उडोवची मनशाचे दडीरपण कान उडोवचे मनशां ते असले सर तरेचे पास शिराप आनी सगळे बंद पास मनशां त्यातले तुटोन उडोवचे सगळी सगत या आमलेख रक्ताक आसली ह्या घडये सोम्याच्या 5 गायचे दिश्ट घाला सोम्याचे त्या 5 गायनी आसा दैवीक सगत मनशाची पिडा गुण करची त्या 5 गायेंतान ते रगात 2000 वर्सां आदी वळिल्ले ह्या घडये तुमचेर वाळटेत आसा ते रक्ताचे तेंबे तुमचेर वळोन आसात मागा सोम्या कडेन सोम्या जेजू ह्या घडये या तुज्या भावार्थ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू या तुज्या भावार्थ्यांक तूं आपड 12 वर्सां रक्तासवन पिडेन कश्टांच्या त्या स्त्रिये सोम्या बाबार्थान तुका उलो मारलो तेच घडये सोम्या जेदना तिने तुका आपडले तक्षण तिच्या रक्ताची जर सुकले सोम्या इत सकत या आमच्या बाबा भयणीचेर वाळाशी कर सोम्या सबार तेमतावन ती कश्ट जाता सबार तेमतावन ती रडतात सबार तेमतावन वळवळटा सोम्या तांचे कश्ट या संवसारांत कोणूच ना पावोवच्या बगार तूं कित्याक सोम्या तुवेंच तुझे दैवीक उदार आमकां सांगता सर्व पिडा आशिरा ताणें आमच्या आपणाचेर ववयली सर्व रोग ताणें आपणाचेर घेतली सोम्या तुवें आमचे खातीर वाळयले तें पवित्र आमलेख रगात ह्या घडये ह्या आमच्या भयणीचे भावा भयणीचेर हर एकल्याचेर तूं वाळय हर एकल्याचेर ते पडोवन दी सर तरेच्या शिरांपातावन पिडे शिरेतावन वायटतावन देवसराच्या गुलामपणातावन देवसराच्या बंदपासातून हर एक रीतीच्या वायटाच्या सर्व पासंतावन जेजू ह्या घडये तांकां सुटका दी हरगांव तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू सक्कड आमी एक घडये भर सोम्या दान करया हालेलुया 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 हा पड जेजू सोम्या आमच्या भयणी हा पड सोम्या तुजी दैवीक सगत ओळोवन दी त्या अमरेका सोम्या दैवीक सुटका दिवन दी सोम्या हालेलुया हालेलुया हा पड सोम्या दैवीक सगत तुजे ती वाळोवन दी सर तरेचे पिडा शिडा गुण करून दी सोम्या ताका आपड सर तरेच्या काळजांतले गाय गुण कर सर तरेची पिडा शिडा गुण कर सोम्या सोम्या सुटका दीस वायटाच्या सर दिता सुटका दिवन दीस हालेलुया 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 ह्या घडये पवित्र उदक तुमच्या हांगासरले याजक शेणयतले हे पवित्र उदक उदकाचो शिवर आमचेर मागता आसतना आमी ह्या घडये भावार्थान आमचे काळजां समर्पया जेजू आमकां आपडटलो सोम्या तावन ताच्या कुशीन तावन व्हडले त्या बाल्यान पपशितना 2 तेंबे रागातनी उदक तेंच पवित्र उदक ह्या घडये सुटका दिवचें पातकां भुगसूचें पिडा शिडा गुण करचें तुमचेर ह्या घडये वळटले ह्या घडये भावार्थान तुमी देवा कडेन मागा सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन
वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुका कंतार म्हणले बरी आमी तुमचेर पवित्र उदक ह्या घडये शिंपले चडयतले हांव Jesu barka amche besangal aikamche mati Jesu barka amche besangal aikamche mati Magani tumi geteya asaye somya tuve Devunaya तुझे कुर्ते सवे जेसू वार्ता आमचे बेसांगार आय आमचे माते जेसू वार्ता आमचे बेसांगार आय आमचे माते मुगाड पुत्रा सुवे अंगवार सिरवा